मर्यादे परस चड भुरग्यांक व्हरपी गाडयेवाल्यांक आरटीओचो तालाव, गाडयेकार आनी पालकांची आरटीओच्या नांवान शबय, स्कुलां मागतात कदंबा, सरकार हात फाफुडटा. ओव्हरटायम मेळना म्हणून संपार गेल्ल्या मडगांव पालिकेच्या कामगारांचो संप फाटी, फातोड्डेच्या आमदाराची मध्यस्थी, मंडळ ओव्हरटायम दिवंक सोदिना, कामगारांचो आरोप. चली पत्रकारांच्या लैंगिक छळाचे केशींनी पत्रकार अँकर रुपेश सामंत पणजे कोर्टा मुखार शरण, निमणे अटक, मंगळारा मेरेन पुलीस कस्टडी, जामिनाचेर फाल्यां सुनावणी. जातींचो दाखलो घेवंक ओबीसी एससींक घश्टे, डॉक्युमेंट तपासपी समाज कल्याण समिती दाखलो दिवंक शकना, समिती आडकली हायकोर्टात, खात्या कडेन 1200 अर्जांची रास. म्हादयच्या उदका खातीर धारवाड, हुबळी, कणकुंबी बोवाळ घालपी कन्नडिकांचो आवाज पावलो दिल्ली, जंतर मंतराचेर 2 दिसांचे धरणे, प्रधानमंत्र्यान मध्यस्थी करची म्हूण मागणी. एफसी गोवाचो नवो ब्राझिलियन स्ट्रायकर राफाएल कोएल्हो लुइसाची झिकोचे टीमीत प्रॅक्टिस सुरू, वास्को टिळक मैदानात चेन्नईन एफसी आड मॅचीची चल्ले तयारी. स्कुलाच्या गाडयेंत मर्यादे परस चड भुरग्यांक व्हरपी गाडयेवाल्यांक तालाव दिवंक आरटीओन सुरवात केल्या. आरटीओ फाटल्यान लागिल्ल्यान गाडयेकार बोवाळ मारतात. सरकारान पोटार पांय दिवचो न्ही म्हूण गाडयेकार मागतात. पणजी हेडगेवार स्कुलाच्या तशेंच म्हापश्या भुरग्यांक घेवन वतल्या गाडयेकारांनी आरटीओच्या नांवान शंख मारपाक सुरवात केल्या. पालक म्हणटात तांची गाडयेकारांक हरकत ना. आरटीओ म्हणटा सगळें कोर्टाच्या आदेशावेल्यान चल्लां. स्कुलांनी बसी मागल्यार सरकार हात फाफुडटा. तो माझा गव्हर्नमेंटकडे एक रिक्वेस्ट आहे. आता कोर्टाने सुद्धा इन्स्ट्रक्शन जे दिलेलं आहे की जेवढे सीटर आहेत तेवढे बसून तुम्ही खाजगी रिक्षा सगळं घेऊन जाऊ शकता. फक्त पण आरटीओ काय करतोय, आरटीओ इथे प्रत्येकाला तलाव दिला जातोय. त्यावेळेस ते विचार केला जात नाही खाजगी आहे का काय म्हणून. असं कोर्टाचे आम्ही अगेन्स्ट नात, कोर्टाचे आम्ही मान्य करता, कोर्टाचा आम्ही आधार करता सदीत. पूण जेणी पिटिशन घातला त्यांनी विचार करपाचो आसलो बाबा फाल्यां सकाळी भुरगीं आपूण इतलें पिटिशन घालून भुरगीं खंय वयतलीं. गव्हर्नमेंटान सगळ्या स्कुलांक हांव म्हणना ऑल गोवा स्कुलांक तेंच्यांनी प्रोविजन करून दिवपाचें, सगळ्यांक डोर टू डोर पावता अशें. मागीर उलोवपाचें. एट प्रेझेंट तरी कांयच करनाका न्हू. इतलेंच आमी रिक्वेस्ट करता, पांयां पडून रिक्वेस्ट करता की आरटीओ अशें हांवें आयकल्या की ती 2-2-2.5 हजार फायन मारता. कित्याक आमी ओवरलोड घालना, 8 जाणांक घालता, 8 सिटराच्या 8 जाणांक घालता, एटलीस्ट 9 जाणांक. हांव जॉबाक आशिल्ल्या कारणान मिस्टरूय म्हजो जॉबाक आसा, दोगूय आमी जॉबाक आसा. म्हणजे आमकां तें पॉसिबल जायना की सकाळ फुडें हाडून पावपाचें आनी 12:30 स्कूल सुटिल्ल्या कारणान व्हरपाकूय येवपाक पॉसिबल जायना. आमकां ऑफिसांतल्यान भायर सोडून येवचें पडटा. अच्छा, आनी एक विश्वास आसा न्ही मनशाचे की बाबा मनीस गाडी सारको स्कुलाच्या भुरग्याक सारको क्लासीन व्हरून पायतलो आनी तसोच हाडून दारान हाडून सोडटलो, असो एक हें आसता आमकां हुस्को आसना. सरकाराक लोकांचो धंदो काबार करपाचो आसा जाल्यार धंद्यार निंबून आशिल्ल्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो म्हूण म्हापशेच्या गाडयेकार मागतात. तांकांय खंय आरटीओ पिट्टात. जर आमच्या गाडयेन जर सेक्युअर भुरगीं ना जाल्यार बालरथान कशी सेक्युअर आसूं शकता भुरगीं? बालरथान सेक्युअर ना भुरगीं. आमी पळयलां, आमचे कडेन प्रूफूय आसा. आमी बेश्टे हांगासर उलोवपाक येवंक ना. आरटीओ सेलांतल्यान आमकां चड हॅरेसमेंट मेळटा. वर्सां आमी चलोवन आयज आतां आमकां गव्हर्नमेंट आमकां सांगता की आमच्यो गाडयो आमी बंद करच्यो पडटल्यो. ना जाल्यार आमकां तितलेच 5 सीटर जाल्यार 5 सीटर, 10 सीटर जाल्यार 10 सीटर वचचें पडटलें. गव्हर्नमेंट आनीक बालरथ घेवपाचे आनी आमकां जॉब दिवपा थंयसर. एका बालरथान भुरग्यांक सगळ्यांक पावोंक जायना इस्कॉलान. एका इस्कॉलान जवळ जवळ 800 1000 भुरगीं असतात. तांकां कोणाचो तरी आधार जाय आनी तो आधार आमी दिता. आमी पळय हे मनपूर्वक जी कामां करता पळय, भुरग्यांक व्हरून पावयता पळय आमी बरे भशेन, ते आमकां कंटिन्यू करूंक दिवचे. हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान आरटीओन गाडयेकारांचेर कारवाय सुरू केल्या. मात येरादारीची सारकी वेवस्था नासतना बांबोळे कुजिरा कॉम्प्लेक्सात शिफ्ट केल्ल्या हेगडेवार स्कुलाक सध्या सरकार बसी सारक्यो दिना आनी आशिल्ल्या बसी गाड्यांनी भुरग्यांकूय उबी रावन वचपाक दिना. फाटले 6 म्हयने जाले स्कूल शिक्षण संचालक, कदंबा, शिक्षण मंत्री आनी रक्षा मंत्री पर्रीकार धरून सगळ्यांकडेन कदंबाच्यो बसी मागत भोंवता. सरकार जेवंकूय वाडिना आनी भिकूय मागूंक दिना असली गत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
ओव्हरटाईम मेळना म्हूण मडगांव पालिकेचे संपार गेल्ल्या कामगारांनी थोड्याच वरां भितर संप फाटी घेतलो. फातोड्डेचो आमदार विजयान खंय मध्यस्थी केली. कामगारांक ओव्हरटाईम दिवपाचो निर्णय खंय फाटल्या मंडळान जुनांत घेतिल्लो. मात जुनांतले बसकेचे मिनिट्स अजून पास केल्ले नात. बाकीचे सगळे थारावाचे मिनिट्स ऑगस्टातूच पास केले. मंडळाक ओव्हरटाईम दिवपाचोच ना म्हूण कोणूच जाग माग करिना म्हूण कर्मचाऱ्यांचो आरोप. ऑडिटान कितें ऑब्जेक्शन काडलां की 6 पे प्रमाणे ओटी इतली दिवपा मेळना. तुमगेले कितें कायदे आहा ते आमकां कांय खबर ना. तुमी आमकां एक सर्क्युलर काडून सांगपाची न्ही बाबा अशें आहा म्हणून. सो सीओ कितें म्हणपालो, आमी म्हणपालो ते स्टँडींग कमिटी मिटिंगे घालता. सो आमी ओग रावले तुमगे कायद्या कितें आसता कर. आमकां एक्चुअली हांवें सीओक सांगिल्लें स्टँडींग कमिटी मिटिंगे घालपाची गरज ना. सिंपल तुवें आमकां ऑर्डर दिल्या काम कर म्हणून आमी काम केलें. आमकां पयशे फारीक कर न्ही. वेन यू से दॅट वेन देर इज नो वर्क नो पे, वेन यू वर्क यू शूड पे. मी आमकां काम कर म्हणून ऑर्डर काडटात आनी पयशे धाडटा. हो काम करतकीच पयशे फारीक करनात. मागीर कितें आहा काम करून फायदो कितें आहा. आनी हे बारीक लोकांचे पयशे हे गार्बेज वर्कराचे हे जोग घाण करून मडगांव सिटी क्लीन दवरतात आनी लोकांनी जिवन लायफ हेल्दी दवरतात. ह्या लोकांचे पयशे हाडून दवरता तूं. आमदार विजय सरदेसायच्या मध्यस्थी उपरांत कर्मचाऱ्यांनी संप फाटी घेतलो. आज आमी एश्युरन्स दिल्ली 5 तारखेक फॉर्म करून आज आमी एक चान्स दितात तांकां रावतात. तें जातकच स्टँडींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची पडटा. स्टँडींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाक म्युनिसिपल एक्टा प्रमाणे जे कितें मिनिमम टायम पिरियड आहा तो आमी करून जेन्ना स्टँडींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जातली पयले मिटिंगेक सगळे इश्यूज विथ रिगार्ड टू लेबर वेलफेअर आमी अनिला बरोबर बसून रिजॉल्व करता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. चली पत्रकारांचे लैंगीक छळाचो आरोप आशिल्लो पत्रकार अँकर रुपेश सामंत निमण्या आयतारा पणजे कोर्टा मुखार शरण आयलो. 15 दिसां भितर रुपेश पुलिसां मुखार हजर रावलो ना जाल्यार ताची प्रॉपर्टी सील करपाची पुलिसांनी शिटकावणी दिल्ली. 2 म्हयने जाले तो लिपोवन भोंवतालो. ताचेर पणजे बायलांचे पुलीस स्टेशनात 4 FIR आसात. शरण आयल्या उपरांत ताका अटक केली. फाल्यां मेरेन ताका पुलीस कस्टडी दिल्या. ताणें जामिनाकय अर्ज घाला. चली पत्रकारांच्या लैंगीक छळाचो आरोप आशिल्लो पत्रकार अँकर रुपेश सामंत 2 म्हयने जालो लीप चोरयां भोंवतालो. निमणो आयतारा तो कोर्टाक शरण आयलो. पुलिसांनी रुपेशाचेर अजामीन पात्र कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्यात. पयलो FIR 25 सप्टेंबराक घालो. ते उपरांत गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत पुलीस ताका सोदताले. 8 समन्स धाडून पासून रुपेश पुलिसां मुखार आयलो ना. सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारले उपरांत रुपेशान हायकोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केलो. थंयूय ताका जामीन मेळ्ळो ना. 15 दिसां भितर तो शरण आयलो ना जाल्यार ताची प्रॉपर्टी सील करपाची पुलिसांनी शिटकावणी दिल्ली. रुपेश आयतारा पणजेच्या कोर्टात शरण आयलो. टोटल 4 केसीस आहा म्हणटा. एक केस आणि तिथून किने बाबा फ्रेम केला एक ओके. that is see the contention of Rupesh is his frame in all the cases and he is innocent. That is his contention. कोर्टातल्यान रुपेशाक पणजे बायला पुलिसांच्या ताब्यात दिलो. रुपेशाक 2 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या. ताणें जामिना खातीर अर्ज घाला. ह्या अर्जाचेर मंगळारा सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळसा भांडुरा म्हादय प्रकल्पा खातीर धारवाड, हुबळी आनी कणकुंबी बोवाळ घालपी कन्नडिगांनी आयतारा आवाज दिल्ली पावयलो. आयतारा जंतर मंतर मैदानाचेर कर्नाटकांतले कांय आमदार, फुडारी, समर्थकांक घेवन धरण्याक बसल्यात. कन्नडिगाचे धरणे 2 दीस आसतले. कळसा भांडुराचो बांद फोडपाची धमकी कन्नडिगांनी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लक्ष घालून प्रस्न तडीक लावचो नाजाल्यार आंदोलन चालूच उरतलें म्हूण आंदोलक उलयतात. घेऊ एक वेळा.